कितें जाला ग्रावंडाचो प्रॉब्लेम कितें जाला आनी कित्याक एक जाल्या तुमी आतां सद्या? ह्या ग्राउंडाची जी परिस्थिती आसा ही अत्यंत बिकट जाल्लेली आसा आणि हेका जबाबदार आमगे शेल्डे पंचायत आणि हो ग्राउंड इतली परिस्थितीन जावपाक कारण कोण हेजेर आज आमी हे प्रेस घेयलां आणि हे प्रेस कित्याक लागून घेयलां की आज आमगेल्या शेल्डे पंचायतीच्या भुरग्यांनी खेळप खंय हे मातयें खेळपाचें हे मातयें खेळपाचें म्हाका उत्तर दिवपाक जाय कोणें सेक्रेटरीन पंचायतीचो प्लस सरपंचान म्हाका उत्तर दिवपाक जाय हांव मेन मुद्द्यार येतना हो जो ग्राउंड आसा हो आमगे एक्स MLA डॉमिनिक फेर्नांडीसान हो एदवार्द फालेरो जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हो ग्राउंड हो त्यामार ग्राउंड हो तेणी केल्लो गेल्लो आज हेजी सैरभर तुमी परिस्थिती पळयात गोरवां आसाय हेवटेन सगळे डिजास्टर्ड अंकीत चलता कांयच कळना 5 मार्चाक 2023 5 मार्चाक ग्रामसभेक हांवें प्रश्न उपस्थित केलो गेलो की त्यामळावल्या ग्राउंडाचें आमगे शेल्डे पंचायतीच्या ग्राउंडाचें कितें पोजिशन आसा आमकां खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेजेर हांव उलयना पूण म्हाजे कडेन जें इन्फॉर्मेशन आसा हो प्रोजेक्ट जे आसा RDA मार्फत करपाक गेल्लो ह्या प्रोजेक्टाचें 50 लाखाचें टेंडरींग फ्लोट जाल्लें तेजे नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान हांगाची सगळी माती काडून खंय तरी वयली हांगा सगळें आस तितलें ओडून काबार केलेडीन आसा म्हाका एकच सांगचें शेल्डे पंचायतीच्या ऑथॉरिटेड सेक्रेटरीन की हो ग्राउंड तूं कितले वर्स म्हणल्यार इनकम्प्लीट दवरतलो सांगचें म्हाका हे ग्राउंडाचें पोजिशन स्टेटस कितें आसा तें हांवें लेटर दिन दिलेडीन आसा आतां पावस पडपाचें सामको वाटेर आसा आतां मनसून स्टार्ट जातलो सरासरी 7-8 तारखेर गोंया मनसून स्टार्ट जातलो तेन्ना ह्या ग्राउंडाचेर कितलें उदक भरतलें हांगा कितें जातलें हो रॅबो जावन वयतो हांगा रॅबो एका शेत रोवपाची परिस्थिती आसा तेन्ना आमी सगळे त्यामळ आनी आमगेले शेल्डेचे आमी सगळे नागरीक आज उपस्थित जावन हांगा हे कित्या लोकांक सांगताय की हो ग्राउंड हो शेल्डे पंचायतीचो एकमेव ग्राउंड आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी शेल्डे पंचायत आनी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह निलेश काब्राल आमदार हेणें हांगा लक्ष दिवपाक जाय हांव तांकां थोडीशी हें दिता कितें तरान तेंगे नो कॉन्फिडन्स वोट जालो तेन्ना सरपंच एक देवची पडली नवी सरपंच जाल्लेडीन आसा आतां अशेंच जर हांगा जातलें आनी पंचायत जर हांगा कांयच लक्ष दिवपाक शकना जाल्यार आमकां नागरिकांक फुडें वचचें पडटलें